हर्षेंचे ब्रिस मार्क आपल्या विवरांत भोव मोठो आनी आमसरी, पूण कितें सांगता तातूंत स्पश्टताय दिसता. आयचे सुवार्थेंत प्राचीन काळाचे विशय सोदूंक त्रास बगनात. आयचे सुवार्थेंत एकडच्यान देवाच्या भुरग्यांचे नाडप आसा तर आनी एकडच्यान पाशावांची सावळी झळकता. जेजून अरण्यांत करशिल्ले 40 दीस एकडच्यान इस्रायल परजेन अरण्यांत करशिल्ल्या 40 वर्सांचो उगडास हाडतात तर आनी एकडच्यान मोइजेन सिनाय दोंगरार करशिल्ले 40 दीस उगडास काडतात. 40 दिसां वा वर्सांची अवधी भोव लांब. अरण्यांत 40 दीस जेजू सैतानाच्या नाडपाक वळख जालो म्हणलें उतर केवळ मनशान पातकाच्या तेंतेसावाक वळख जावच्याक मात्र लागू जाता म्हळ्यार भोव अशीर जायत. इस्रायलाच्या लांब संप्रदायांत नाडप एका नितीवंत मनशान लांब अवधेक परीक्षेक वळख जावच्याक सरी करियत. अब्राहाम, जोब आनी इस्रायल लांब अवधेक परीक्षेक वळख जाली. पवित्र पुस्तकांत नाडप वा परीक्षेक वळख करप न्हय पातक्याक मगर नितीवंताकच. नितीवंतांची परीक्षा तांकां विश्वासी करून सोडटा. नितीवंतांचे विश्वासपण भायर येता. तांकां खरेपणी देवाची भुरगीं करून सोडटा. त्या अर्थान पळयल्यार जेजूच्या स्नानावेळी तूं म्हजो पूत, म्हाका चड मोग आसो, तूं म्हाका मानवो लाय म्हणली उतरां अरण्यांत वायटाचेर झुजता आसतना रुजू जातात. पापाक जेजूच्या विश्वासपणान प्रकाशीत जातात. जेजूचे वायटाचेर जैत निरंतर आनी लांब अवधेचे. तें प्राचीन काळाच्या लांब 40 दिसांनी नियाळूंक जाय जाल्लें आनी अनुकरण करूंक जाय जाल्लें. हे जुवांक धरण बंदेंत गेल्या उपरांत जेजू आपली सुवार्ता परगटूंक लागलो म्हणल्यांत स्पश्ट जाला. जुवांक धरच्याक ग्रेक उतर पारादिदोमी तर जेजूक जुदासान धर दिवच्याकी हेंच पारादिदोमी वा धर्म दिवप म्हणल्यार अर्थाचे उतर वापरला. अशें जेजूच्या मिसावाचे सुरवातेर पाशावाचीच सावळी आसा. देखून जेजूच्या मिसावाक आनी पाशावाक आनी गळाय ना. आत्तिजिनी बदलून बरी खबर सत्नानूक असो आमसर भावार्थ्यांनी आपलो कर्ण घेवंक हांगासर उलो आसा. ताळण्यो तेंतेसावां नाडप सोम्याच्या मोगाच्यांक तांचो मोग व्यक्त करूंक वाट. नितीवानपण आनी विश्वासपण दाखोवंक एक वाट. हे नाडप भोगचे पयन ते लांब आनी निरंतर.